नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। रेडीघाट वाळपय हिट अँड रन अपघातात वनिता पोकळे ह्या बायलेक जाग्यारूच आयलें मरण, जाल्यार एकलो गंभीर जखमी। ड्युटी सोंपोवन घरा वतना काळान केलो घात। गोंयांतले दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण, हेर प्रदूषण 47%। प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय थारला देशात पयलें। राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राच्या अहवालात धक्कोदायक आंकडेवारी उक्ताडार। बायलां उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्युअरशीप सेल करतले स्थापन। उत्पादन क्षेत्रात बायलांच्या आंकड्यात वाड। गोंयांत 50% स्टार्टअप बायलांनी केला सुरू, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। कला राखण मांडाच्या वांगड्यांनी पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयात केले सुपारी आंदोलन। कला अकादमीत सुरू आशिल्ल्या दुरुस्तीच्या कामाचो करचो स्ट्रक्चरल ऑडिट, कला राखण मांडाची मागणी। काणकोण पोळ्या दर्यादेगेर व्हड प्रमाणात जाला रेवेचें धूप। व्हड ल्हारांक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय, राखणे वणत बांदून दिवची म्हणून थळाव्यांची मागणी। टॅक्सी मिटराच्या विशयावयल्यान आमदार मायकल आनी मंत्री मॉविना मदीं पेटलें। थोड्यांक विनाकारण विधानां करपाची जाल्या संवय, मंत्री मॉविनान दिलें प्रत्युत्तर। आतां पळयात खबरो विस्तारान। रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसार जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात वनिता पोकळे ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। तशेंच दुचाकी चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आसात। ट्रकाच्या ड्रायव्हरान दुचाकीक धक्को दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडपाचो यत्न केलो, मात लोकांनी ताचो फाटलाव करून ताका वाळपय धरलो आनी पुलिसांच्या सुवादीन केलो। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। रेडीघाट वाळपय गणपतीच्या देवळा लागसर एका ट्रकान दुचाकीक धक्को दिवन फुज्ज्यो काडल्यो, मात लोकांनी ताचो फाटलाव करून ताका धरलो आनी पुलिसांचे सुवादीन केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो ट्रक ड्रायव्हर सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ह्या हिट अँड रन अपघातांत मरण आयिल्ली बायल ही सांखळे गोकुळवाडीची। वनिता पोकळे ही वाळपय हॉस्पिटलांत सुरक्षा रक्षकाचें काम करताली। ती आपली ड्युटी सोंपोवन लिफ्ट घेवन घरा वयतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली। मजगतीं दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। वाळपय पुलिसेचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार। काही वेळा पयलींच वाळपय रेडेघाट हांगासर एक हिट अँड रन केस जाल्ली आनी तेतूर एका बायलेक मरण आयिल्लें आसा। ह्या वेळेर मेळिल्ली म्हायतीनुसार वाळपयच्यान एक सेक्युरिटी गार्ड जे आपली ड्युटी सोंपोवन सांखळे हांगासर वयताले आनी जेन्ना ते रेडीघाट हांगासर पावले तेन्ना एका भरगाव ट्रकान म्हणजे कंटेनर आसा त्यांनी तेका ठोकरलो आनी तो थंयच्यान तेणी पळ काडली। हे जे बायल आसा ती हेजें नांव वनिता मोर्लेकर आनी आतां ते पोकळे जाल्लेले आसा। हे 8 आपली ड्युटी सोंपोवन जेन्ना घरा वयताले तेन्ना तेणी लिफ्ट घेतली आनी ते लिफ्टीन ते वयताले आनी एका ते निश्पाप महिलेक हांगासर एका दुर्दैवी एका मनशान तेका ठोकर दिवन तेका मरण आयिल्लें आसा। जेन्ना हे ट्रक आसा ह्यो तेका ठोकर दिवन येतालो तेन्ना कांय लोकांनी तेका पळयलें आनी तेजी फाटल्याक करून वाळपय हांगासर तेका गाठून तेका चोप दिवन तेका पुलीस स्टेशनार तेका पुलिसाच्या ताब्यांत दिल्लेलें आसा। आमकां हांगा दिसता ते फाटल्यान ट्रक आसा, ह्यो ट्रक आतां पुलीस स्टेशनार हाडलेलो आसा। तशेंच आजुनी तेचें नांव कळोना, मात वाळवे पुलिसांनी तेका हाडून आतां रिसर्च तेची फुडली चवकशी जातली। ही जी महिला आसा ही खरें तर कोपाटे हांगातली, मात तेका लग्न करून सांखळे हांगासर दिल्लेले। ह्यो जो तो दुसरो जो आसा तो वाळपेचोच एकटो आसा, तेका किरकोळ जखमी जाल्लो आसा आनी तेजेर उपचार वाळपेत हांगासर सुरू आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। एक म्हणटा तर हेका जेन्ना जे ठोकर दिली तो जो ही महाराष्ट्रीयन गाडी आसा आनी जो तो ड्रायव्हर आसा ह्यो नशेन खूब दूर आसा आनी तेका आजुनी नांव सुद्दां विचारल्यार तेका कळना। अशा परिस्थितीत तो गाडी चलयतालो आनी तेणी एका ठोकर दिल्लेले आसा आनी तेजें मरण आयिल्लें आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस करत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। गोंयकारांक खातीर आनी खास करून नुस्त्याचो गोस्त बाळगुप्यांक खातीर आतां हुस्क्याची गजाल। दर्यांतल्या प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय देशांत पयलें थारलां। गोंयच्या दर्यांतल्या प्रदूषणाची आंकडेवारी वट्ट 53% इतली सांपडल्यात। त्या भायर हेर प्रदूषण 47%। कोणे जारी केल्या ही आंकडेवारी हे प्लास्टीक प्रदूषणाचो तुमच्या आमच्या भलायकेचेर कसो आनी कितलो परिणाम जातलो, पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। आमचे माणकुले गोंय सैमान नटला। दोंगुल्ल्यो, न्हंयो, दर्या, देवळां, तळयो, इगर्जी, मस्जिदी ह्या गोंयचे दायज
नुस्तें हो गोंयकारांचो घोस्त. गोंयकारांक नुस्त्या बगर उणी वचना. मात हेच आमच्या गोंयांत सद्याक सैमाचो इबाड चल्ला, अक्षरशः अत्याचार. दर्यो हो हेच सैमाचो एक म्हत्वाचो घटक. ह्या दर्याच्या गर्भात जैव विविधतायेचो खजानो दडला. हेच दर्यांतले नुस्तें गोंयकार खातात. मात आमकां गोंयकारां खातीर आतां एक मोठी हुस्क्याची गजाल उक्ताडार आयल्या. केंद्रीय पर्यावरण आनी विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ल्या अहवालात गोंयच्या दर्यांत वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण आशिल्ल्याचें निष्पन्न जालां. ते भायर बिगर प्लास्टीक प्रदूषणाची आंकडेवारी 47% इतली व्हड आसा. देशांत सागरी प्लास्टीक प्रदूषणाचे बाबतीत गोंय पयलें. गोंयांत सागरी प्रदूषणाचे बाबतीत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक हे सारखेल्या राज्यांक फाटी घाल्यात. केंद्रीय पर्यावरण आनी विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान जारी केल्ली आंकडेवारी ही. सागरी प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय पयलें. केंद्रीय पर्यावरण आनी विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान 2018 ते 23 हे 5 वर्साच्या काळात केल्लें सर्वेक्षण. हे सर्वेक्षण अहवालात सागरी प्लास्टीक प्रदूषणात गोंय थारलां पयलें. वट्ट 53% प्लास्टीक प्रदूषण, हेर प्रदूषण 47%. गोंयांत दर्यांतले प्लास्टीक प्रदूषणाचे बाबतीत गुजरात 47%, महाराष्ट्र 42%, कर्नाटक 38%, केरळ 44%, तामिळनाडू 47% आणि पश्चिम बंगाल 46% या राज्यांक फाटी घाल्यात. The plastic marine pollution in Goa is the highest in India. It's 53%. How how it's justified? So basically, the study has indicated towards the plastic pollution in the form of on the beaches only. Yes. If you see the coastline, they only not contains of beaches. There are different type of physiography that is there, but the study has specifically focused upon the beaches. Yes. So when we are talking about the beaches, there is the high probability that the tourism industry is directly linked to it. Yes. Because the other activities other than tourism could not create that much of litter load. So when we talk about the litter load, we should consider all sort of activities. If it is about tourism, Ministry of Tourism should promote and should look into the different aspects of tourism where we can cut the load or the activities at the very source. Okay, so preventing the waste at the very source should be the solution. The perspective of cost and by the perspective of health, it's very important that we should focus on the strategies which could minimize the waste at the source. माणकुले गोंयांतल्या 2 जिल्ह्यांनी सरकारान दर्यावेळेच्या नितळसाणीचेर वट्ट 40 कोटी रुपया मोडल्यात म्हूण एका अहवालात माहिती मेळ्ळ्या अशें राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानीक अनिकेत चंद्रा हांणी सांगलें. Goa is one of the states which have spent a hefty money on cleaning their beaches. Yes. So we have came across one of the data where they were it was being told that around Goa spent around 40 crores on all of their beaches in the 2 districts only. So that is quite a hefty amount, and we know that the awareness is coming up. There are departments they are working, but we need more evidence-based study wherein we can look into what is happening on the beaches, what is happening on the different landscapes. हे सागरी प्लास्टीक प्रदूषणाचो मनशाच्या भलायकेचेर तशेंच दर्यांतले जैव विविधतायेचेर कसो परिणाम जाता हे विशीं राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्राचे वैज्ञानीक सिद्धार्थ सिंग आणि गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. Marine fish also can be polluted. Absolutely. It eats the plastics, then it goes into the human bodies. This is a serious matter now. It's being discussed everywhere. I think yes, it is a very serious matter, and governments across the globe have come together, and close to 175 countries today are deliberating whether we should have a global set of rules to end plastic pollution across the life cycle, including in the marine environment. And issues like how do we deal with chemicals of concern, how do we deal with problematic plastics, how do we design plastic products better so that they don't leak into our environment and enter human bodies and our food web and food chain systems. So all of these is also being deliberated in the intergovernmental negotiating council. राजस्थानातले तिजार हांगासर केंद्रीय पर्यावरण आनी विज्ञान मंत्रालयाचे राष्ट्रीय किनारी संशोधन केंद्रान दर्यांतले प्लास्टीक प्रदूषण या विशयाचेर अभ्यास वर्ग आयोजित केला. थंय ही माहिती तांणी दिली.
एकंदर पळयत जाल्यार एके वटेन सरकार दर्या देगांच्या नितळसाणीचेर 40 कोटी मोडटा जाल्यार दुसरे वटेन दर्यांतले प्लास्टीक प्रदूषणाच्या बाबतीत गोंय देशांत पयलें थारता. वाडटे पर्यटन, नुस्तेमारांची हलगर्जी, उद्देग, प्लास्टिकाचेर निर्बंध हाडपाक आयले अपेस ह्यो सगल्यो गजाली हाका कारणीभूत आसात. ते भायर प्लास्टीक प्रदूषण टाळपाक आमी कमी पडटात काय होय विचार हे खिणाक जावप गरजेचे. गोमंतक टीव्ही खातीर ब्युरो वांगडा तिजार राजस्थानच्यान संपादक संचालक राजू नायक. बायला उद्योजकांक प्रोत्साहन आनी तेंको दिवचे खातीर सरकार वुमन एंटरप्रेन्युअरशीप सेल स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. उत्पादन क्षेत्रात बायलांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांत 50% स्टार्टअप बायलांनी सुरू केला अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. पणजे जाल्ल्या सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. गोंयांत 50% स्टार्टअप हो बायलांनी सुरू केला. उत्पादन क्षेत्रात बायलांच्या आंकड्यात वाड जाल्या. बायलां उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर वुमन एंटरप्रेन्युअरशीप सेल स्थापन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली. आमी IT सेक्टरात इट इज मोर देन म्हणजे 624 स्टार्टअप्स आमी गोंयांत सुरू केले आमच्या भुरग्यांनी. भितर 50% ऑफ द स्टार्टअप्स हॅव स्टार्टेड बाय द वुमन्स आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू देम. कारण त्यांच्यानी इतक्या मोठ्या प्रमाणात 50% स्टार्टअप हे महिलांनी आमच्या यंग गर्ल्स म्हणजे तांच्यांनी स्टार्टअप सुरवात केले. बऱ्याच जाणांक जर भुरग्यांक खबर ना जाल्यार हांव सांगता फॉर द स्टार्टअप सुरू करपा खातीर वी आर गिविंग approximately 10 lakhs rupees subsidy. Especially आम्ही वुमन एंटरप्रिनरशिप फॅसिलिटेशन सेल जो आम्ही ओपन करता विच इज स्पेशली फॉर द वुमन्स. ज्या वुमन्सांक आपलो वेगवेगळे बिझनेसीस करपाक जाय फ्रॉम द ट्रेडिशनल पासून तो इनोव्हेशन पर्यंत ते सगळे हांव मुद्दामून सांगता आसतना मेन्शन करतलो. कुणबी साडी जी म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें रिवायव केली किंवा कुणबी शॉल म्हणजे 2000 तुम्ही जर 2019च्या पयलीं जर पळयत जाल्यार कुणबी शॉल आनी साडी कोणूच यूज करिनाशिल्लो. आफ्टर मी बिकम द चीफ मिनिस्टर आय स्टार्टेड रिवायविंग इट. गोंयांत आतां मेरेन 70,000 परस चड सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांची नोंदणी जाल्या. हातूंत आनीक उद्योजकांक प्रोत्साहन दिवपाचें ध्येय आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार 2025 पर्यंत ल्हानशा गोंयांत कितल्यो MSME रजिस्टर्ड जाल्या. मोर देन 70,000 MSMEs ह्यो उद्यम पोर्टलाचेर गव्हर्मेंटाच्या रजिस्टर्ड जाल्या. तरणाट्यांनी सरकारी नोकरेची वाट पळोवची न्हय जाल्यार स्वता उद्देग उबारचे अशें मंत्री मोविन गुदिन्यान सांगलें. We should not wait for jobs anymore that government will give you jobs. It's just not possible that everybody gets a government job. You have to be an employer. You have to employ yourself and several others. Help build yourself. Be proud of having building a micro unit into a bigger small scale unit or even a medium sized industry. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी PWDच्या कार्यालयात सुपारी आंदोलन केले. कला अकादमीचे दुरुस्तीचे काम उण्या दर्जाचे केल्ले खातीर मुख्यमंत्री आमदार गोविंद गावडे तशेंच PWDचो मुख्य अभियंतो पार्सेकाराक जबाबदार धरले. कला अकादमीच्या दुरुस्तीच्या कामाचो स्ट्रक्चरल ऑडिट करचो अशी मागणी कला राखण मंडळाच्या वांगड्यांनी केल्या. आता ज्यो म्हणजे फ्लॉज आसा पळय कला अकादमीन आणि रवींद्र भवन मडगांव ह्यो आमी तेंच्या मुखार दवरलेल्यो आसा. आणि तेंच्यांनी आमी जे डॉक्युमेंट्स मागलेले कला राखण मांड म्हणून ते डॉक्युमेंट्स दिवपाचे तेंच्यांनी कबूल केल्ले आसा. ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत कला अकादमीन डिसिजन केन्ना जालें कला अकादमी रिपेअर करपाची जावं जे रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें जे कितें आसा तें केन्ना जालें आनी मागीर कशें हँडओवर जालें तेजेर डिसिजनां कशीं जालीं तेजे डिझायन्स कशे जाले ते डिझायन्स कोणी अप्रूव केले. त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन कशें जालें थंय सुपरवायज कोणी केलें आनी ते अप्रूव कोणी केलें. जे आमकां सांगलें पळय कला अकादमी जाली म्हणून. आनी आयज परिस्थिती अशी आसा की कला अकादमीच्या मेन स्टेजीचेर थंय आमकां प्लायवूड घालून ती प्रोटेक्ट करची पडटा कारण ती सकयल वचपाक लागल्या अशें कळ्ळां. अनेक प्रश्न आसा. टास्क फोर्साच्या थ्रू आमी आतां जे एक्सपर्ट्स नेमलेले आसा तेंचे कडल्यानूय आमकां फिलर्स येवपाक लागले की कांय जाग्यार क्रॅक आसा कितें आसा. हे सगळे अनुशंगान आयज आमी जे कितें मागलेले आसा डॉक्युमेंट ते आमकां PWD इंजिनियरा कडल्यान तेंच्यांनी दिता सांगल्या. आतां ते येयल्या उपरांत ताचो अभ्यास करून आमकां कला राखण मांड म्हणून तुमचे मुखार येवचें पडटलें. येरादारी मंत्र्यान टॅक्सी मिटर हाडून व्हडलो घोळ केला. आता ॲप बेस्ड टॅक्सी येतकीच ते मिटर कोणाच्या गळ्यात बांदचे म्हणून मायकलाचें विधान.
ताच्या विधानाक आतां येरादारी मंत्री मॉविनान प्रत्युत्तर दिलां. थोड्यांक विनाकारण विधानां करपाची संवय जाल्या. कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण खंय मिटर घाल्ले म्हणून मॉविनाची जाप. येरादारी मंत्र्यान टॅक्सीचे मिटर हाडून व्हडलो घोळ केला. आता ॲप बेस्ड टॅक्सी आयले उपरांत मिटर कोणाच्या गळ्यांत बांदचे म्हूण आमदार मायकलान विधान केल्लें. ताच्या ह्या विधानाक आतां येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन जाप दिल्या. टॅक्सीक मिटर लावपाचो निर्णय घेतलो तेन्ना हांव मंत्री नाशिल्लो. थोड्यांक विनाकारण विधानां करपाची संवय आसा. कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण ते वेळार मिटर घातिल्ले म्हूण मंत्री मॉविन उलयलो. पयलोय ताणें घोल केलो तो. कितें घोल केलो? मिटर घालून हायकोर्टाचेर घातलें. मागीर कितें केलें? मिटर घालून कितें केलें? सांग मरे कितें केलें तें. तुमी आतां सगळे जाण मिडिया मरे व्हेरी व्हेरी ॲप असल्यार मिटर नाका म्हटलं तेणी आतां. ॲप जर तुम्ही घेतलं, ॲपान तुम्ही जॉईन झाले जाल्यार मिटर नाका. आतां मिटर कितें करूया? कोणाच्या गोमट्यान घालया ते? आतां दिल्या ते मिटर कोणाच्या गोमट्यान घालया? तुम्ही सांगपाक जाय कितें ना ना ते तुमी सांगा मरे. प्रेस आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया इज व्हेरी पॉवरफुल इन दीस नेशन. Goa being a small state, you have forced our taxi owner to put meter in the car. Now where will take the meter and go? Who are ya? So transport minister and तुम्ही सांगा मरे. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तुम्ही सगळ्यांक पियेता आतां. ट्रान्सपोर्ट तुम्ही काम अशें पोवन काम करता कितें? ना ना जोपून काम करता जाल्यार इसारा मरे तुमी. 11,000 मीटर घेतला मरे सगळ्यांनी. कितें ते फ्री मेवले कितें? सगळ्यांक खबर आसा TTAची कोर्टान वचून कोर्टाचे आदेश प्रमाणे मिटर घातलेले आनी मिटर घेवपाचे हे सगळो निर्णय हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाशनो म्हणून घेतलेलो. मातशें रिकॉर्ड चॅक. म्हाका थोड्यांक ती संवय उलोवपाची समजलो न्हू. हांव वाडोवपाक सोदना. कितें प्रॉब्लेम सुटावो जातलो जाल्यार उलोवपाचें आनी कन्फ्युजन क्रिएट करपाचें म्हजो केन्ना उद्देश. ते ताका तुमी विचारा न्हू. म्हाका कितें विचारता? म्हाजें कांयच ना न्ही. आय एम नॉट बिटर अबाउट इट. थोड्या संवयच आहा मरे. हिंगासून थिंगा थिंगासून हिंगा कितें उलोवपाचें संवय आहा न्हू. तुमकां खबर आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काणकोण गालजीबाग दर्यादेगेवेली रेंव व्हांवून गेल्ल्यान दर्यादेगेर आशिल्ली सुरीची व्हडली झाडां हुमटून पडल्यात. सुमार 45 सुरीची झाडां मोडिल्ल्यान दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटा. कांय पर्यटक ह्या झाडांक आपटून पडले म्हणून थळावे सांगतात. ही झाडां बेगोबेग काडून उडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्ली. उपरांत ही मोडून पडिल्ली झाडां बेगोबेग काडटले अशें आश्वासन रान अधिकारी राजेश नायक हांणी दिलें. सगळे विजिटरांक आणि लोकल्सांक कळयता की लास्ट इयर पावसान गालजीबाग बीचीर सँड इरोजन जावन कॅज्युरिना ट्रीज अपरूटिंग जाल्ली आसा. तशेंच जी कॅज्युरिना ट्रीची रूट्स एक्सपोज जाल्ली आसा ती आमी कव्हर करून रिस्टोर केल्ली आसा. तर ह्या वर्साय बी पावसान म्हाका डेंजर लागता. तर हांव सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की ती एरिया पावसान लोकांनी विजीट करची न्हू. तशेंच WID डिपार्टमेंटा कडेन आमी टेम्पररी रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करपाक मागलेले आसा. तर ते टेम्पररी रिटेनिंग वॉल बेगीतल्या बेगीन कंस्ट्रक्ट करतली अशी हांव आशा बाळगता आनी आमचे डेंजर अवॉइड करतले. काणकोणच्या गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर हांगा निसर्गान बहरलेल्या ह्या समुद्र किनाऱ्याचेर अनेक सुरीरुखाची झाडांतली गेल्ल्या ह्या पावसान अनेक झाडां ही कोसळलेली आमकां दिसतात. ती झाडां काडपाचें काम खंयच्या ऑथॉरिटीन आज मेरेन केल्लें ना. आमी जर पळयत जाल्यार ह्या वेळेचेर भोंवपाकूय कोण शकना. कारण सगळ्याक ही व्हडली व्हडली झाडां आसात ती पडलेली आमकां दिश्टी पडटा. ह्या वेळार जर रातीन कोणी वाटसरू चलोन वेळेवयल्यान गेल्यार सुद्दां अपघात जावन मरण सुद्दां येवपाक शकता. इतली भयानक परिस्थिती ह्या समुद्र किनाऱ्यार वयली आसा. सरकारी यंत्रणेन ह्या कडेन त्वरीत लक्ष दिवचें आनी ह्या जाग्याचेर गालजीबाग समुद्र किनाऱ्याचेर जी सुरीरुखाची झाडां सबंद दर्यान ती वेळेर समुद्र किनाऱ्याचेर जी कोसळ्ळ्या ती ताबडतोब काडची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव सुविरू. सावड्डे पंचायतीच्या गुड्डेमळ वाठारांत बेकायदेशीर क्रशराक लागून बोवाळ सुरू आशिल्लो. क्रशराच्या धनयान महामार्गा कुशीक चर मारिल्ल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडिले. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. हाची दखल घेत सावड्डे पंचायतीची सरपंच
चिन्मयी नायक हिणें क्रशर धनियाक आपोवन घेतलो तेन्ना आपूण हें काम बंद उडयता अशें स्वता क्रशर धनियान सांगिल्ल्याचें सरपंचाचें म्हणणें. एक्शन म्हणल्यार जो तुमी आतां हड्डीच्या रिपोर्टरान ते हायलायट केल्ले तेजेर हांव तेका इन्स्पेक्शन काडपाक दिल्लें पूण पुराय तो बुडले कारणान आमी इन्स्पेक्शन आनी करत ना म्हणलें हांवें तेका आपूच घेतलो. सो तो काल येवन म्हाका मेळोन गेलो आनी तेणें आपणे जावन तोंडांतल्यान सांगलें आहा की तो आपूण ड्रॉप करता. तेजी म्हळ्यार कितें जालें लास्ट टायम आमी तेका प्रोविजनल पयली हें दिल्ली एनओसी दिल्ली तेजे फाटल्यान ती 6 म्हयन्यान काबार जाल्ली. मागीर तेजे फाटल्यान कितें जालें आमी रितसर एक मिटींग घेवन सगळे आमची पंचायत बॉडी सगळी आसली आनी सरपंच लिबेर गेले त्या कारणान ती एक प्रोविजनल एनओसी म्हाजे कडल्यान गेली कळ्ळें तुका. तितून भितर आतां तेका आमी आतां कितें सांगलें जेव्हा प्लांटाक परत इन्स्पेक्शन केलें सरपंच येयलो मातशें मिडियाचेर बोवाळ जालो की परत तें उदक भरता तें आमी इन्स्पेक्शन करून पळयलें आनी तेका काल आमी जे पार्टी आसले पळय तो सर्वे शिरोडकर तेका तेजी फॅमिली तेजे कोण आसले पळय पार्टनर तेंका आपयल्ले न्ही काल. आपूण तेंका सांगलें हे प्रोजेक्ट तुमचो ते उदकान जावची न्हू आनी जे खरें मिडियान जे उजागर केला तेय बीन बरें केला अशें म्हणलें आनी तुमचे टायम बरो आसा म्हणून ते उदकां तुमी होनूय पडटले त्याय वर्सा पडटले आनी बुडत रावतले अशें म्हणून तेणी कितें सांगलें आमी हेजेर वचून हें करता आनी तो आमी प्रोजेक्ट ड्रॉप करता अशें म्हणपाक. आयज आमी सरपंचा फुडें मुद्दम येयल्ले ते प्लांटा लागून कित्याक आमकां अशें काल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कित्याक ते ओनर हांगा येयल्लो म्हणून काल म्हणटकीर आमी सरपंचा मेळपा येयल्ले विचारपा येयल्ले की कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून ती आमकां सांगपा लागली कितें म्हणून ताणें तो प्रपोजल ड्रॉप केला आनी तो आनी थंयचो कोण खंय दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून. आनी आतां तुमची कितें स्टँड आसता तेजे वयल्यान म्हळ्यार तुमकां खंय तर ट्रस्ट आसा खंय पंचायत एक्शन आमी पंचायती फूल रिक्वेस्ट करून सुद्दां पंचायतीन तेंच्यांनी परत हें परमिशन परत रिन्यूवल करून दिल्लें. आमी हेजेर आमगे वॉच आसतलोच. आमी कांय ड्रॉप केलें ना. आमगे जो प्रोसेस आसा तो आमी सद्या होल्डार दवरतात पूण कितें आहा मुखाल्ली हें करून आमी मुखार समज तर तो काडना तो शिफ्ट करना जाल्यार मुखाल्लो आमी तो प्रोसेस परत चालू करता. केप्यां ताळीमळ पारोडा मुखेल रस्त्याचेर हेडपी गोरवांची समस्या निर्माण जाल्या. रस्त्यार वचत थंय गोरवां भोंवतना नंदरेक पडटात. ह्या गोरवांक लागून येरादारी करपी लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. इतलेंच न्हय जाल्यार हाका लागून अपघाताचोय धोको वाडला. संबंदीत प्रशासनान हाची दखल घेवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. पावसात मोस्टली इश्यू आसता रोड एक्सिडेंट जावपाची म्हणल्यार गोरवां आनी पावस चालू म्हणटकीर ती रोडार येतात आनी रोडा मदीं बसतात उबी रावतात आनी ती मोठे संख्येन असतात 25-30 अशी ग्रुपान असतात. हे वर्सान वर्स आसता. पयलीं कितें आसतालें पयलीं रातची बसताले आनी जेन्ना पावस येता तेन्ना ही गोरवां आसता ती येवन रस्त्या मदीं रावता आनी हो इश्यू आतां सद्याक केपें वाठारांत वाडलेलो आसा. सद्याक केप्यां तें तिळामळ तें पारोडा पर्यंत ह्यो गोश्टी खंय तरी ही गोरवां आसा ती रस्त्यार येवन मदीं बसतात आनी ट्रॅफिकाक डिस्टर्ब करतात आनी खंय तरी जे सद्याक हेंचे जी गोरवां रस्त्यार बसपाचें दिसान दीस वाडत चाललेलें आसा. हेचेर खंय तरी जी म्युन्सिपाल्टी ना जाल्यार लोकल पंचायतीन ताबडतोब लक्ष दिवन हे गोश्टी खंय तरी जाग्यार घालपाची गरज. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. आंबावली केपेच्या शेतकारांनी शेतां करपाक सुरवात केल्या. आधुनीक काळ आशिल्ल्यान लेगीत हे शेतकार अजून पारंपरीक पद्दतीन शेतां करतात. पळोवया हो रिपोर्ट. आंबावली केपेचे हे शेतकार जोआव फर्नांडीस आणि प्रिन्स मोरायस. जोआव हो पेशान आदवोगाद जाल्यार प्रिन्स बोटीचेर तारवटी म्हणून कामाक आसता. मात दोगूय आजून मेरेन शेत वेवसाय करतात. प्रिन्स मोरायस बोटीवेल्यान घरा आयले उपरांत शेत वेवसायांत आपल्या घरच्यांक मजत करता. जोआव आदवोगाद आसून लेगीत फावल्या वेळार तो शेताची कामां करता. आतां सध्या तांच्यांनी आपलें शेत नांगरपाक सुरवात केल्या. लोक पावर टिलर घालून शेत नांगरतात. मात प्रिन्स आनी जोआव आजुनय पारंपारीक पद्दतीन म्हळ्यार जोतान शेत नांगरता. आधुनीक पद्दतीन शेत नांगरले जाल्यार जमनींतले जीव जंतू मरता, पिकांचें लुकसाण जाता. ताका लागून ही पारंपारीक पद्दत वापरून शेत नांगरता म्हूण जोआव फर्नांडीस सांगता. पयलीं सावन ते मायन पायन करून येयले न्हू कित्याक हांव मेन म्हणल्यार हांव एक सिमेंस हांव बोटीर काम करता. सो जेन्ना हांव घरा येता तेन्ना शेताचो वार आसता न्हू तेन्ना हांव शेतां येता. सो म्हणजे कितें आसता एक शेत रोयता जाल्यार तुका जाय तो सपोर्ट आसपा जाय फॅमिलीचो. सो आतां मागीर गेले ते पावटी पणाक उरलें कित्याक म्हगे फॅमिली सपोर्ट म्हाका नासलो.
आनी मुगेलें वचपाचें जालें सो आतां येवं पाट्या आतां वचपाचो आहा पूण आतां टायम मेळटा तितलो ते भाशेन येवन शेतां येवन हांव म्हणजे मागीर ती आतां मुखार सरल्या करुया म्हणून सो हांव ती हेल्प करपाक मातशें येता शेतां. शेत म्हणल्यार आमगेलो मूळ वेवसाय. आतां आमी शेतांतल्यान मुखार पावल्यात म्हणटकीच जो मूळ वेवसाय आहा तो सदांच सांबाळचो अशी म्हाका दिसता आनी ते हेतून हांव शेत सांबाळटा. आतां आमगे ठरावीक टायमींग आसता. सकाळचें 5 उठप, 5 ते अरावंड 5:45 म्हणल्यार होमवर्क करप, तेन्ना 4:30 उठप, 6 घरा कडच्यान भायर सरप, 6 ते 8:30 ओर 8 शेतां काम करप, मागीर घरा कडेन फ्रेश जावप आनी मागीर ऑफिसां वचप. हो आमगे रेगुलर. आनी आमी हे वर्स आमी जो सांबाळून दवरला जो तितल्या खातीर सांबाळून दवरला की बैल जे आसात दे आर पार्ट ऑफ आवर सिविलायझेशन. म्हणटकीच तेमकां आमगे सिविलायझेशन सदांच एक मात दवरचो अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ते हेतून हांवें आमचे जोत सांबाळून दवरला. आनी जोताचे फायदे आसात, खूब फायदे आसात. आतां जेन्ना आमी नागरांत आसतात तेन्ना जे जीव आसात, आतां गांयदळ धर, तुगेले बेबके धर, नुस्त्या धर, कोंगी धर, हेंचो सांबाळता. आनी हे जे जीव आसात ते जमनीची फर्टिलिटी वाडोवपा खातीर जावं जमनी जे दुयेंस रोग तयार जातात ते मारपा खातीर खंय तरी सपोर्ट करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर आंबावली केपेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर